But this is not sufficient. सुधा मार्केट सफिशियंट प्लेस दिला मीटिंग हियर बट आयज एट द टायम ऑफ मीटिंग 5 हांगा पुलीस येवन आमची मीटिंग बंद करपाचो प्रयत्न चालू आसा ते आतां डेप्युटी कलेक्टराची ऑर्डर घेवन आयले म्हणटा की मीटिंग इज टू बी कॅन्सल्ड. आतां आमकां कळना डेप्युटी कलेक्टर इतके बेगीन ऑर्डर कशी दिता. सो निलेश काब्राल हितून इनवॉल्ड आसा काय ना हो एक सगळ्यात पयलीं प्रश्न उपस्थित जाल्लो आसा. सो आमकां दिसता निलेश काब्राल भिल्लो आसा ह्या मिटिंगेक आनी आमची मिटींग तो विध्वस्त करपाक एकदम प्रयत्न करीत आहा. चल आमी येया म्हणून हांव नाबिलीसून आतां हिंगा येयला. हिंगा चड पयस पडटा तरी हांव येयला कशी मिटींग जाता काय म्हण चोवपाची आमगे आम आदमीची. सो येयल जाल्यार आमकां इतलो वगत बऱ्या न्ही आमी सगळ्यांनी तयारी केली करपाक 5 म्हणून सांगलोलें हूंय पूण आमी सगळे आमचे मेन स्पिकर आहाय ते आमच्या वाटेर आहात. सो तेमक लागून आमी 6 येयले ते आतां दवरपाक. 6 करताय म्हळ्यार आमी हिंगा म्हळ्यार पळय पुलीस येयले हें कितें केसलें रावचें. मागीर हांवें मेन हेकोडे विचारलें आमी परमिशन घेवंक ना तुमी हिंगा. तो म्हणपाक परमिशन घेयलां. ओके फायन परमिशन घेयलां आसतना हें कितें आमकां ऑब्जेक्शन हें कितें आतां कोणाचें परमिशन नासतना आमी कोणाचो रूख कातरूंक येवं ना कोणाचें बिल्डींग कातरूंक येवं ना कितें उडोवपाक येवं ना आमी वा कोणाचें लुटपाक येवं ना. आमी एक स्पीच दिवच्या केल्यान मरे हे इलेक्शना टायमार सद्दां सगळ्या वर्सांनी इलेक्शनां आमचे सगळे येतात. एमची येता आपण स्पीच दिता गोवा फॉरवर्ड येता आपण स्पीच दिता BJP येता तो स्पीच दिता आनी हितून कितें आहा कोण आडयता कोणाक हक्क आहा न्हू एक स्पीच दिवपाची. ती स्पीच दिल्या ते कोणाक ती भिरांत आहा. आनी हे आतां म्हणटात डेप्युटी कलेक्टरा कडेन तुमी परमिशन अरे सीओन दिल्या मोटरीच्यान आनी आमी वयतली सीओन सांगपाचें न्हू डेप्युटी कलेक्टरा कडेन वच आनी परमिशन हाड म्हणून. मिटींग येते मी 28 तारखेर बरोवन गेल्ले मिटींग हेल्ड करपाक आनी सकाळी हूंय ते बॅनर घालतात ह्या इलेक्ट्रिकल ह्या डिपार्टमेंट गाडी येता बॅनर काडटात. कसली रे तुमकां लॉस मरे तुमकां लॉस मरे तुमकां आम आदमी तुमकां काम नाका आम आदमी म्हळ्यार तुमचे भिरांत केल्या कसली भिरांत रे